फाटल्या 2 दिसां सावन सेगीत कोसळटल्या पावसान गोंयकारांक घाम काडलो। सेगीत घसघसतल्या पावसान वेगवेगळ्या वाठारांनी हुंवार आयले। कांय सुवातांचेर झाडां कोसळिल्ल्यान येरादारी आडावन उरिल्ली। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पारोड्याचो गांव उदकांत बुडिल्लो। काकरा झाड हुमटून पडिल्ल्यान 9 जाणांक दुखापत जाली, जाल्यार राजधानी पणजेतय हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाल्ली। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पारोड्या अनूय हुंवार आयलो। दर वर्सा पारोड्या हुंवार येता। पूल उदका सकयल वतात आनी ताका लागून रस्ते बंद करपाची पाळी येता। लोकांक उदकांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा। अनूय रस्ते बंद केल्ले आनी येरादारी घुडोवपा खातीर ट्रॅफिक पुलीस दवरिल्ले। न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ली। उदक फोर्सान व्हांवतना दिश्टी पडटालें। लोक जीव मुठीत घेवन पुला वयल्यान वतना दिश्टी पडटाले। तेज मुखार आतां कोणें जाते भशेन बरें इंजिनियरींग करून आतां एकटो उपाय आसा जाल्यार घेवचो, इतकेंच आनी कांय ना। वर्सान वर्सा अशेंच बुडटा आनी हे प्रॉब्लेम जाता। म्हणटरी हेजे मुखार कोणें जाल्यार बरो फुडाकार घेवन तें जाते भशेन करून घेवचें। पण आज किती त्रास जाले लोकांक, की ह्या वटेचे लोक ह्या वटेन त्या वटेचे आयज म्हणणं हे पयलींच्यान जाता। आयज म्हणणं पावसाचो सगळ्यात त्रास जालो तो काकराच्या लोकांक। झाड पडून जाल्ल्या अपघातात 9 जाणांक दुखापत जाली। तातूंतल्या दोगांक गोंय वैजकी महाविद्यालयात भरती केल्यात। 7 माड, 2 आंब्याची झाडां, वडाचें एक झाड हुमटून पडिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालें। आपतकालीन वेवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांनी मजत कार्य सुरू केलां। उपजिल्लोधिकाऱ्यान हे विशीं अदीक माहिती दिली। माड पडले, एक बोर्ड पडला घराचेर आनी अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट आमी काम स्टार्ट केलां। आम्हा तलाट्याक डायरेक्शन दिला पंचनामा करून ताका बेगीन रिलीफ दिवपाक। कितें डॅमेज कितले 10 माड पडल्या, बोर्ड पडला एक व्हडलो घराचेर पडला। फायर ब्रिगेडीक आमी ऑलरेडी डायरेक्शन दिलां, थोड्याच वक्तांनी येवन ते कट करतले। थोडे फोनूय मातशे डॅमेज जाले तेंचे। दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा पणजे हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली। राजधानी पणजेंतले रस्ते उदका खाला गेल्ले। वाहन चलोवप्यांक उदकांतल्यान गाडयो काडटना नाका पुरो जालें। करंजाळेचो पेट्रोल पंपय उदकांत बुडिल्लो। 18 जून रस्त्यारय उदक साचिल्लें। रस्त्याक लागून आशिल्ल्या दुकानांतय पावसाचें उदक गेलें। पारोडेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।